पायन केला पण पायलट तुका जोलोम दिता ते माहित आणि इतले न्हू ते माहित तुका आपले ते छाते दूध पिवन तुका लानातलो ओळखेलो अरे विचारचे माय लागीं तिचे दुधाचे पयशे कितले पयते तुका माय म्हणा की जॅसी गाय दिसले अरे ते दूध इको बाबा ओ तू दूध कार झाले दूध वाला मिस्टेक केलं तुका माय देवन म्हणाव तुक बेवन म्हणाव पिटनो तुक बेईमान म्हणाव पिट अरे तर तुक दुधा वालोर कित्तो कोणा जाणू इचार त्या बुगडी कोणा दुधा वालोर कित्तो आ बुगडी तुझी अम्मा ए तू कोणा कामा म्हणता तू किया सोसलो आ एक घांटीन म्हणो ए घांटीन न्हू तू हां लामाडी ब्रायन खंय वचोंक भायर सरला ना आतां वयपा सरी पारी मातशें एकूच मिनीट पायलट तुमच्या तियात्रा वयर हांव भासाभास कोत्तालो जायत्या लागीं हांवें भासाभास केल्या पूण हातूंत तुजो कितलो वांटो आसा तियात्र मुगेलो तेवतर बाब तियात्र मुगेलो मुगे सगलो हांवूच इसो तियात्र म्हणटच हातूंत तुवें कितें तरी ट्रेजेडी केल्या अशें हांवें पिटरा लागच्यान आयकलां फर्स्ट टायम हितून हिरोय हांव कॉमेडियनूय हांवच आनी हें करूं कित्या पळय एक्चुली रोल आनी कोणा एशको चिंतलो मागीर तो एक्टर आमकां ना जालो मागीर डॅडी म्हणलो तूंच कर हांवें डॅडी लोक आसतले कॉमेडियन रोड जाले लोक म्हण आसतले ट्रेजिडी पीड डॅडी म्हणलो हांव जाण न्हू हांव कितको कोतो तो म्हणून तूं कितें सॉरी हांव जाण न्हू तूं कितको कोतो तो मागीर केलो साता करून फर्स्ट शो लोक भितर एक जालो ब्रायन कॉमेडियन ट्रेजिडी चड बरो तुका म्हणलो रोल म्हणटच तुज्यो उर्बा लोकांनी वाडयल्यो तेजो आनी बरें आसा तें आनी सापोर्टूय मेळटा न्हू डेवीड तेतूं तापोता तितूं कोत म्हूण ती ट्रेजिडी सिंपती येता हय आनी तितल्याच नटान हय म्हाका आनी रोशन म्हजी माय आसता थिंग ती ट्रेजिडी जाता तिचें बरें आसता तशें ते काडीन ताळयो वाजनाय न्हू सपोर्टाचेर तियात हय आतांय तुका चान्स ना ताळयो मारूंक खरेंच हो बरो वावर पूण हातूंत जी तूं कांताराय म्हणटा लोकांक हांसयता हेंवूय आयकलां हांवें हय एक सोलो सदांच आयटम सॉंग चेवडून आसा येते पंपकीन त्या अजुनाचें हॅलो टॉको टॉको म्हळ्यार तें इतलेंच म्हळ्यार हांव चड हॅप्पी पायलट तियात्र क्लिक जालो कित्याक एक तियात्र मुगेलो आलोलो आमचेर आनी विस्वास आसा आनी आलोलो कितको माय खबर तेमी मनशां धाड आयको येता न्हू म्हळ्यार हो तियात्र हांवें न्यू भुरग्यांक घेवन केलो लोकांक मानून गेलो आनी चॅलेंज आहली मुगेली दोन गजाली ह्या खिणांत हांव तुज्या लक्षांत जाणूंक सोदतां ते आमचे ऑडियन्स आसात तांकां तूं ह्या खिणांत कितें सांगूंक सोदता ऑडियन्सा इतलेंच इतलीं तोंड घायलीं तेंकां कांय दिलें ना जाल्यार तुमकां केसो फायदो शिमरे आनी न्हू तोंड चोयनाका बाबा कितें कोतले ते न्यू हाड तेंचे नाल्यार पाल काबार हाल ते म्हणटाले नाच नाय म्हणटाले वळवळे ते आमी काडे सगळ्यांक तियात्र म्हणटा मागीर कोण येतलो न्यू भुरगीं घातचें पडलें आतां घाले आतां हेजो डायरेक्टर आहे हय म्हणटच तूं म्हणूंक सोदता की लोकांनी जे नवे तरणाटे पालकाचेर न्हेसतात तांकां तितल्याच उमेदीन मानून घेवपाची गरज आसा सारकें एनेली आनीक आविला तुमकां दोगांयकूय आयच्या माणका मते कार्यावळींत येवकार दिता आसतनाच म्हाका आयज खोशी भोगता कारण तुमी ह्या ल्हानूच पिरायेर दुसऱ्याय भुरग्यां भशेन पालकाचेर न्हेसतात म्हणटच ह्या पायलट तियात्रांत तुमी कसली भुमिका करतात हांव हिरोईनचो रोल करता ह्या तियात्रांत हय आनीक जेन्ना तूं हो रोल करता तेन्ना तुजे थोडे अनुभव तुका कितें दिसता खरेंच खुशाल तूं हो रोल करूं हय हांव खूब खुशाल कित्याक म्हाका असले रोल करूंक चड आवड ह्या आदीं तूं तियात्र न्हेसतालें हय हांव ल्हानूच पर्यान तियात्र नाचत आयलां हय आनीक ही तुजी भयण हय म्हणटच तेवूय तुजे सांगाताक तियात्र नाचता हय तर ह्या तियात्रांत तूं कसली भुमिका करता पिशाची पिशाची आनीक कांतारूय म्हणटा तुजें कांतार म्हाका दिसता आमकां आयकोंक आमच्या ऑडियन्साक आयकोंक जरूर मेवतलें तरी आसतना तूं ह्या तियात्रांत कांत वो कांतार कितें म्हणटा ओडी जे आतां तूं कांतार म्हणटलें ताच्यो दोन ओडी म्हणून दाखोवशी म्हूण संवसारान घडटा तें पळोवन आमच्या कालसाक्यांत पोखता दुसरे वाटेराक चडोन आमचे कुडींत रोगो शिजता कितले दाल्ले तशे बायलो पासून वायको तूं पादारता कुसव्याची चेडू जल्मला तोर मारून ताचो जीव काडटा चेडो जाल्ला जल्म काडटा
चेडू वाचता घुसप्यान मारता असले कोत्त पोळ्यो त्या काळजाक पडटा गावो. पुरो खरेंच तुवें एक कांतार बरें उमेदीन आनीक उर्बेन गायलें त्या पासत तुमकां पालकाचेर हांव अशेंच व्हड यश आवडटा. अशीच तुमी पालकाचो वावर करचो आनीक अशीच फुडें वचत रावची. ताई सांग न्ही, तुका मातसो राग आयलो? गिराने कोणी ते बोलता तुका मागो त्या गोबाळाच्या ना चल भितर म्हाका जेवण वाड. वा बरें आसा कितें उलयता तें पळय. लोलूच म्हणून बरें आसूं जाव मशीनार चल वय चल बच के रहना रे बाबा बच के रहना रे मर गए तो उजो बेटा बच के रहना रे बाबा बच के रहना रे मर गए तो उजो बेटा बच के रहना रे माय जाम लावून म्हाका पावूं दिता पिल्लो सोपाव 5 रुपया पुता हातीन धरून चिटी जाल्यार कापूस जाता बच के रहना रे बाबा बच के रहना रे. बेंजार कार्यावळींत येवकार दिता आसतना पायलट हातून तूं कसली भुमिका करता? पायलट ह्या तियात्रांत हांव कॉमेडी रोल करता आनी कॉमेडी रोल करून आनीक एक MLAचो इमिटेट करून एक रोल करता आनीक लोकांनी म्हाका त्या रोलाक एकदम बरी वाखाणणी केल्या आनीक जी कॉमेडी करता म्हजे भाव बाराबर करता आनीक आमी दोगांय कॉमेडी करतात आनी आमकां लोकांचो जायतोच रिस्पॉन्स मेळटा. बरी कॉमेडीक लोक आसतात. होय त्या भायर कांताराय म्हणटा? होय आनी ह्या तियात्रांत हांव ओपनिंग म्हणटा आनी ते भायर ओपनिंगा भायर हांव 4 कांतारां पारिकार आयलो पारिकार पणजेचो चचिलाचे पड्ड्याक वाघ आयलो वाघ सादांद्रेचो चचिलाचे पड्ड्याक विजय आयलो विजय फातोड्डेचो चचिलाचे पड्ड्याक सोगले आयले पूण चचिल येवंक ना. क्लार आयच्या कार्यावळींत तुका येवकार. जायतीं वर्सां पालकाचेर तूं न्हेसत आसा अजुनूय जायतो तोकूच घेता. तरी आसतना ह्या पायलट तियात्रांत तुवें जायतो हातभार लायला म्हणटच हातूंतल्यान तुज्या जिवितांत आनीक लोकांक कितें मेवलां? हातूंतल्यान ज्यो आवयो आसात न्हय तांकां एक बरी खबर म्हटल्यार जी देख हे आमी पालकार दितात जावं डायलॉगांनी जावं कांतारांनी ती तांणी घेवची आनी ताचो बरो वापर करचो अशें म्हणून म्हज्या मागणी. पळय आनीक ही आदीं तुवें असले जायते रोल केल्यात. ह्या आयच्या पिरायेचेरूय तूं रोल करता म्हणटच तुजी खुशालकाय? म्हजी खुशालकाय म्हणजे म्हजो डायरेक्टर जावं आदीं जावं आतां आयज प्रेजेंट पिटर ओशन तांचे तियात्रान नाचोवंक म्हाका खूब आवडटा कारण तांणी चिंतूनच हो रोल म्हाका दिला आनी मदीं वयल्यान जायतीं फकाणां करतात पळय ती म्हाका राग येना बट म्हाका खुशालकाय भोगता. तें उतरां म्हणटच ब्रायन जे म्हाका म्हणटा पळय तासता तेन्ना लोक बरोच हांसता. ती खुशालकाय. एक काम करतलो तुझ्या लागीं गुंडा आसात सुपारी घेतात तसले गुंडाय गुंडा सुपार हेले गुटका अरे बाबा आता तसली सुपारी न्हय आमी गिरेस मनशा दुधवाक सुपारी म्हणटा. सिमोनिका तुका येवकार. ह्या पिटर ओशनाच्या पायलट ह्या तियात्रांतल्यान तूं न्हेसता म्हणटच तुका कसली खुशालकाय भोगल्या ह्या तियात्रा वयर? हांव खूब खुशाल आसा. हो म्हजो 3रो तियात्र आनी हांव पिटर ओशनाक थँक्यू म्हणटा की म्हाका तेंच्यांनी एक चान्स दिलो म्हणून. म्हाका सदांच वीश आसली तियात्रान एक्ट करपाची. पिटर सरान आनी रोशन मॅमान मेळोन म्हाका शिकयलें आनी फाटल्या तियात्रान कालीकुपा देंवोपास तेतून म्हाका माद्रीचो रोल दिल्लो
सो तेणे पयलें म्हाका लायक म्हजो कॅरेक्टर कसो आहा तो आनी म्हाका रोल दिलो आनी तेतून म्हाका खूब नांव मेळ्ळें सगळ्यांनी एप्रिशिएट केलें म्हाका आय एम व्हेरी हॅपी दॅट आय गॉट अ चान्स एंड एक्चुअली लायक आय डोंट स्पीक इन कोंकणी मच तियात्रा उदेशी तूं तुज्या जिवितांत कोंकणी उलोवंक शिकलें म्हणटच हेच भशेन आयच्या तरणाटे जी इंग्लीश लागीं धांवल्यात ताणें सिमोनिका भशेन कोंकणीचो वावर फुडें व्हरचो. कितें जाला कित्याक लागून आयलो मॅडम हांव एक व्हडली अडचणीक सांपडला आनी काय सोजमोता ती मोची अडचण तूं पयस करतली म्हणून चोरी म्हाज्या लागीं घडटा जाल्यार हांव तुका म्हजो आदार झेरोन दितलें सांग. मॅडम मोचें नांव डेव्हिड आनी हांव एक पायलट एअर इंडियाचो हे मोचे तुवेंक लागून हांव तुजे सोयशें आयलोलो. तुवें कितें जाला मॅडम ही मोचे दिसत थोडी मोची तू जावन आसा बहुत स्ट्रीट लोक दीस रात घरांतले वस्तू फोड म्हूण करता मोची गोरकांनी स्वता येतात आनी त्याच पासून हांव चिंतालो ताका तुजी बोर्डिंगान घालून. पळय मिस्टर बेबी ह्या समाजान थोड्यो वस्तू अश्यो आसात ज्यो रागान न्हय पूण मोगान जातात पूण आमी ती जबरदस्तीन करून घेता. मोग आनी जबरदस्ती हे दोन रस्ते. मोग हे रस्त्याक शेवट ना जबरदस्ती शेवट आसा देखून कसली वस्त आमी मोगान करूंक जाय सांगला आमी वायट धरी नाका. पिटर तुज्या आख्याच ह्या पायलट तियात्राचेर आमी भोंवडी मारली आनीक तुज्या कलाकारां बरोबर आमी थोडी भोव भासाभास केली तांचे अनुभव तांची उमेद ह्या खिणांत आमी लोकां मुखार हाडल्या. तर ही कार्यावळ सोंपयता आसतनाच तुजो वेळ तुवें म्हाका दिला त्या पासत हांव काळजांतल्यान तुजो उपकारी. हांवूय तुजो उपकारी दोतोर बाब कित्याक हांव जाणा तूं जायते जाणांचे हे भाशेन इंटरव्यू घेवन डायरेक्टरांची एक्टरांची उर्बा कला लोकां फुड्यान दवरता आनी बारीक लोक आमचो तियात्र पळयतात जायते फावटी तांकां तियात्राक येवन कोण कसलें एक्टींग करता कितें करता तें पळोवंक मेळना जेन्ना टीव्हीचेर दिसती पडलें म्हणटच ती खुशाल जातात. त्या पासत हांव तुका चड देव बरें करूं म्हणटा तेच भाशेन प्रुडंट मिडिया हाका कित्याक हाणें हें बरें व्हडलें पावल मारलां आनी व्हडलें वजें आपल्या तकलेर घेवन लोकां नदरेक कलाकारांची उर्बा दाखोवंक संदी दिल्या. पळय तुका देव बरें करूं म्हणटा आसतनाच आमच्या समेस्त ऑडियन्सांक जे भशेन पिटरान जे नवे कलाकारांक घालून ही हो पालक सोबयला तेच भशेन नव्या कलाकारांक ताळयो मारून तांची उर्बा तुमी वाडोवपाची गरज आसा. पिटरा सांगाता आयची माणकामत ह्या कार्यावळ हांगा सोंपयता. सगळ्यांक तुमकां आदेवस.